नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. वास्को गोल्ड लोन दिवपाचे हायस दाखोवन फटयले बायलांक तिडकल्ल्या बायलांनी संबंधीत दुबाविताक धरून हाडलो पुलीस स्टेशनात. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात संशयित पद्धतीन मरण आयिल्ले संदीप सलायमाच्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव केला नोंद. पुलिसांचो फुडलो तपास आसा सुरू. मडगावची इंदिरा इमारत वापरपा खातीर जाल्ल्या धोकादायक इमारत कवची मातये भरवण थळाव्या लोकांची मागणी. केपेच्या बेतियाबाट वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. एलपीजी सिलिंडराची गाडी चिखलात अडकून पडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायली तिडक. हे सगळ्याक वीज खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें आसा जापसालदार. थळाव्यांचो आरोप. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर उमथलो कंटेनर ट्रक. ह्या अपघातात ट्रक चालकाक जाली दुखापत. गाडयेचे जाले व्हड प्रमाणात लुकसाण. सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण केल्या सुरू. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक दिल्या मान्यताय. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को वाठारात कथीत गोल्ड लोन घोटाळ्या खातीर बोवाळ पडला. कमी व्याजदरात रीण दिवपाचे हायस दाखोवन लाखांनी रुपयांचे भांगर घाण दवरिल्ल्याचो आरोप एका वेवसायिकाचेर केला. रीण फारीक करून लेगीत भांगर परत दिवंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या बायलांनी संबंधीत दुबाविताक धरून ताका पुलीस स्टेशनात हाडलो. बायलांनी पुलिसांचेर निष्क्रियतेचे आरोप करीत न्यायाची मागणी केल्या. वास्को सडा वाठारांतल्या कितल्याशाच बायलांनी वेवसायीक भीमाप्पा चालवडी हांचेर फटवणुकीचे गंभीर आरोप केल्यात. बायलांच्या म्हणण्याप्रमाण भीमाप्पा चालवडी हांणी फकत 0.65% व्याजदरान गोल्ड लोन दिवपाचे हायस दाखोवन तांच्या कडल्यान लाखांनी रुपयाचे भांगर घाण दवरून घेतले. मात रीण पुराय फारीक करूनय संबंधितान भांगर परत दिवपाक टाळाटाळ करपाक लागिल्ल्याचो आरोप बायलांनी केलो. इतलेच न्हय तर पुलीस आपल्या बॉल्सांत आसा अशें दुबावितान बायलांक सांगून तांकां धमकायली असोय दावो त्या बायलांनी केला. ह्या प्रकरणात मुरगांव पुलीस स्टेशनात 2 FIR दाखल केल्ले. मात पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलांनी केला. तशेंच आरोपी फरार आशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. तिडकिल्या बायलांनी स्वताच दुबाविताचो सोद घेवन ताका थेट वास्को पुलीस स्टेशनात हाडलो. संबंधीत व्यक्ती भीमाप्पा चालवडी बँकेप्रमाण कमी व्याजदरान रीण दिवपाची वेवस्था चलयता म्हूण लोकांक सांगतालो. मात आतां तो लोकांची फटवणूक करता हें स्पश्ट जालां. ह्या पुराय प्रकारा खातीर आतां वास्कोन खवदळ पडल्या. पीडित बायलो आतां न्याय मागतात. तशेंच संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. हांव नियर गव्हर्मेंट स्कूल हेडलँड साडा थंय रावता. हे PBC ज्युवेलर्सान कामाक वयतले सर हांव. आनी म्हाजे वळखीन खूब लोकांनी गोल्ड बी दवरलेले. ह्या सगळ्यांक गोल्ड दिना जावन ते लिपून भोंवताले. 2 FIR जाला. तेका पोलीस बी कांय करिना. तो अशी बिंदास म्हणीत भोंवता की पोलीस म्हाजे बलशान आसा म्हणटा सर तो. आनी आज आमी तेका तो कोणा कडेन रावताले पळय थंय धरून ओडून घेवन येयला. कस्टमराक सगळं म्हाजें नांव सांगत भोंवताले. आतां पुलिसाच्या फुडें म्हाजें नांव कित्याक सांगना तो? आयन केलें जाल्यार म्हाजें नांव सांगपाक जाय न्हू तो चोर न्हय जाल्यार कित्याक लिपून भोंवता? आमच्या फुडल्यान येवपाक जाय न्हू सर. आमी ताका तो ओडून घेवन येयला आनी हे पुलीस स्टेशनार दिला. पुलीस कांय एक्शन घेत ना. कोर्टान वचचो म्हणटा. सगळ्यांक काय कोर्टान वचपाक जायना न्हू सर. सगळ्यांक काय कोर्टान वचपाक जायना. हेजेर सारके एन्क्वायरी करूंक जाय सर. हांव कामाक आसा तेणे 3 जाणांच्या लोकांना हें केलें लॉकर करलेले. ते गोल्ड सगळं काय गेले लॉकराचे. सर पुलिसाची एन्क्वायरी करपाक जाय न्हू पुलिसान. माझे 116 ग्राम भांगर आहा तुझे कडेन. हांवें सगळे पयशे पेड केला तेका. कितले लोन काडलेले तुवें? हांवें 7 लाख लोन घेतलेले. हांवें मागीर 3 लाख घेतलेले. 7 लाख हांवें पेड केले. मागीर म्हाजे तेजे कडेन हांवें कॅश दिले पयशे तेजे कडेन 9,90,000 रुपया आसा. ते म्हाका आतां सगळे लोन पेड जावन म्हाजे 2 भयणींचे बी लोन पेड केला हांवें ते पयशेन तेजे कडेन आसलेले पयशेन. पूण आमच्या तिगांचे भांगर दिवना तेणे. एकट्याचे 56 ग्रामा आनी एकट्याचे 52 ग्रामा. तेणे कोणाचे आमचे दिवना. आतां दिता भांगर बी मागले जाल्यार म्हणटा सुबेज उलयता आमचे कडेन. तुमी कोर्टान चला, पोलीस स्टेशनार चला. पोलीस आपल्या बलशान आसा. आपले कांयच करूंक शकना तो.
ह्यो खंयसून येयले बिजापूर तेजे गांव तो भाजीवालो ह्यो आता येणे 2 घरां घेतले सगळे कॅश पेमेंट सर तेजेकडे ते 2 घरां घेऊन कोणाचे पैशाने घेतले आमचे पैशाने घेतले न्हू तेणे माझे पैसे हिने पे केला हांवें तिका दिला तिने पे केला पण तो गोल्ड दिना कॉल केला आज दिता फाल्यां दिता अशेंच करीत तो कितकेंदा कॉल केले म्हणून आम्ही आता FIR करले पण पोलीस काय आमचे इथे एक्शन घेयना तुम्ही केस रजिस्टर केल्या केले आम्ही कोणी एक्शन घेयना पोलीस काय म्हणून आम्ही ताका धरले तेका पोलीस घेयना आम्ही तर करूया म्हणून तेका कितें करता ते बगदा में भीमप्पा चावलेकर ने एक PVC ज्वेलर्स करके डाला था भीमप्पा चलवाड़ी PVS ज्वेलर्स करके डाला था जिसमें इंटरेस्ट उसने कम रखा था 0.65 वो इंटरेस्ट कम देकर हम बहुत सारे औरतें उसके पास गोल्ड रखे उसने हमको स्लिप भी दिया बनाकर कि इसके ऊपर आपका गोल्ड रखा है हमने उससे पैसे भी लिया हमने उसको इंटरेस्ट भी भरा सब कुछ भरा जब मालूम पड़ा हमें इसके ऊपर एक FIR होकर है होंडा से तो हम लोग सब भाग के उसके पास गए और बोला कि तुम फ्रॉड हो हम लोग तुम्हारे पास गोल्ड नहीं रखेंगे हमारा गोल्ड हमको वापस दे दो दिसंबर मैंने 16 तारीख के इसके पास रखा था 2025 में उसको मैंने फरवरी में मांगा जाकर कि मेरा गोल्ड मुझे दे दो मेरे पास पैसा रेडी है उसने बोला देता हूँ करके उसने मुझे 3 महीना ऐसे ही निकाल दिया पर उसने मेरा गोल्ड दिया नहीं उसके बाद में हम लोगों को धमकी देता है जाओ तुमको जो करना है करो पुलिस कंप्लेन करो मेरे ऊपर FIR करो मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा पुलिस मेरे जेब में बोला मेरा वकील सब देखेगा तो सर हमने उसको दिया था गोल्ड इंटरेस्ट पे रखने के लिए हम पुलिस के पास या कोर्ट में या कंप्लेंट करने के लिए नहीं दिया था हम सब गरीब लोग हैं हमारा पैसा भी लिया हमारा गोल्ड भी लिया ना पुलिस हमें मदद करी ना कोई हमें बड़े लोग भी हमें कोई भी हम इतने लोगों के पास गए पर कोई भी हम लोगों का सर कंप्लेंट नहीं ले रहा ये आराम से घूम रहा पुलिस को बोलते सर वो आया ना घूम रहा है ना पुलिस बोलता हमको नहीं दिखा ना हम ट्रैक कर रहे हैं पर वो हमको ट्रैक में नहीं दिख रहा है फिर पुलिस बोला हमको ठीक है तुमको दिखा तो फोन करो आज वो सड़े पे दिखा हमने पुलिस को सूरज को फोन किया कि सर वो सड़े पे दिखा सूरज बोलता है क्या बोला सूरज क्या बोला रे मालूम है हम लोगों को वो उतर गया उसका मतलब पुलिस जानबूझकर छोड़ रहा है उसे गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर एक कंटेनर ट्रक उमथुपाची घडणूक घडली. या अपघातात ट्रक चालकाक किरकोळ दुखापत जाली मात गाडयेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली. जमनीचे धनी आणि बिल्डर हांचे मदल्या वादाक लागून फ्लॅट नावार नाशिल्ल्या हजारांनी फ्लॅट धारकांक फ्लॅट नावार करप शक्य जावपा खातीर सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू केल्या. मंत्रिमंडळान हे येवजणेक मान्यताय दिल्या. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक मान्यताय दिवन सरकारान हे येवजणेक मान्यताय दिल्या. हजारांनी फ्लॅट धारकांक हे येवजणेचो लाव जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. म्हजो फ्लॅट हो ही स्कीम आज लॉन्च करता आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना विच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज एन कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिबरेटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेव्हलपमेंट फ्लॅट करपाक मेळना. वेरियस इश्यूज. एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा तेणी क्लियर टायटल करूंक नासले
दुसरें एकदा डेव्हलपरूच आत्तां अस्तित्वात ना, खंय तरी सोडून गेलो, हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम येत आसा. म्हणजे डेव्हलपर आनी लँड ओनर हाज्या मदलो डिस्प्यूट सुद्दां तांकां परत आपली बिल्डींग रिनोवेट करपाक मेळना. म्हणून सरकारान ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा हो आपल्या नांवार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नांवार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो. एक म्हणजे कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान जेंच्यांनी हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी करूंक ना तेंच्यांनी आपली हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी करची आणि ज्या हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी कडेन लँड जर ताच्या ओनराच्या नांवार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर वील स्टेप इन, ही वील सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजींग कॉपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नांवार जातली. इन केस इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लँड ओनर आणि डेव्हलपर आसत जाल्यार तो डिस्प्यूट हो तेंच्यांनी वेगळ्या पद्दतीन दिवन आपलो रिजॉल्व करचो कॉपरेटिव्ह आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. बट तो जेंच्यांनी फ्लॅट घेतल्या हे लोक सफरर जावचे न्ही हाज्या खातीर करतले आणि ही रजिस्ट्रेशन फीज सुद्दां तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन फीज इन अ सोसायटी इज 1,000 ओनली. 10,000 इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000. इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000. तांकां वन टायम फीज उरतली, ताती तांकां वेगळे आनीक पयशे भरपाची गरज ना. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन पणजेच्या जिसोडाच्या कार्यालयात मोर्चा वेलो. कांपाल फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर करचें, नाजाल्यार थळावे फुटबॉल खेळगडे, खेळामोगी आनी पक्ष कार्यकर्त्यांक घेवन फुटबॉल मैदानाची जबरदस्तीन उक्तावण करतले असो इशारो काँग्रेसीन दिला. सरकार मुद्दाम मैदानाचे उक्तावण करपाक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच हे मैदान खाजगी संस्थांक भाड्यान दिवचे बदला गोंय खेळा प्राधिकरणाक दिवचे अशी मागणी पक्षान केल्या. हो जो ग्राउंड आसा हो खंय ना खंय तरी प्रायवेटायज करून कोणाचे तरी सरकार कोणाक तरी भाड्याक दिवपाक सोदता. जो ग्राउंड लोकांचो आसा, जो ग्राउंड जिसोडा आणि स्मार्ट सिटी ह्या दोन्ही हांच्या पब्लीक फंडांतल्यान मारला 35 कोटी जाचेर स्पेंड जाल्या, तो ग्राउंड प्रायवेटायज करपाचो अधिकार सरकाराक कोणी दिला हो मोठो प्रश्न आसा. कारण 1 वर्स जालें इनॉग्रेशनाक हो ग्राउंड पेंडींग आसा. आमी जेन्ना हो बोवाळ जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की सांज पर्यंत तो टेंडर कॅन्सल जालो. पण हो टेंडर कॅन्सल फक्त टेक्निकल ग्राउंडाचेर केला. म्हणून आज काँग्रेस पक्षातर्फे आज आमी हांगा लेड बाय जना भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो, जो हांगा मेमोरेंडम दिले, तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आणि आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा हो खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना. कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोक दिल्या. होय ग्राउंड खंय सीसीपी मागता आपल्याक जाय म्हणून, हो सीसीपीच्या बापायचो फात न्ही. हांव हे परत परत आतां उतर वापरता. तो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही, हो लोकांचो ग्राउंड. हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले, आमी ल्हानपणांत सुद्दां थंय खेळटाले. कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसोडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो, कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले. आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या. आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून. जी सुद्दां म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आतां म्हणटा. आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले. सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून, आनी तो मेंटेन कशें करतले. सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino. Why जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले, कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा, थंय पार्किंग आसा अँड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल. सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक. आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरले ह्या सरकारान. हो आमचो ग्राउंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्राउंड आणि ग्राउंडा मजगती असलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक हे उठलेले आसा. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. सॉरी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तेंकां जाप केल्ली. तेन्ना तेच्या नंतर ते शांत जाले. तेंकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी, काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड जो लोकांचो ग्राउंड आसा तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात मालपे उडपी हांगचे वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संदीप सलायम हाका दुबावीत तरेन मरण आयला. संदीप हो कर्नाटकांतल्या एका मंत्र्याचो वाहन चालक. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात संदीपाच्या मरणाचे कारण दोतोरांनी स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्यान हे घडणुकेत गूढ निर्माण जाला. मंगळारा रातच्या सुमार 10 वरांचेर ही घडणूक उक्ताडार आयिल्ली.
सुत्रांनी दिल्या माहितीप्रमाणे संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कॅसिनोंतल्यान एके अनवळखे बायले वांगडा कळंगूट रिसॉर्टात गेल्लो. सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखीव असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराकूच तेंको दितलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. हांवें मंत्री वा आमदार जावपा खातीर जल्म घेवंक ना. पक्ष म्हाका जी जापसालदारकी दिता ते हांव मान्य करतलो आनी पक्षान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवाराच्या फाटल्यान उबो रावतलो अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. As a matter of right, they will ask for a reservation. So it is not against me. म्हजे मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना. जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जायत BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा ताचे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो. बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना. हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो. तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता आय विल बी फुल्ली विथ देम. सांताक्रूज वाठारांत धव्या रंगाचो फ्लेमिंगो कळप दिसलो. हो कळप अत्यंत दुर्मिळ मानलो वता. शियाच्या दिसांनी स्थलांतराच्या काळात कांय फ्लेमिंगो पक्षी गोंयांत दिश्टी पडटात. गोंय हे तांच्या स्थलांतराचे एक मुखेल थळ म्हणून मानतात. ते खातीर सांताक्रूज वाठारांत जाल्ले तांचे दर्शन हे पक्ष्यांच्या मोग्यां खातीर आनी पर्यावरण मोग्यां खातीर विशेष आकर्शण थारता. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बेकायदो बोरवेलींचेर ऑगस्ट सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलें. तांचेर आतां मुखाल्ले म्हणजे ऑगस्टांतल्या वगैरे थोडे एक्शन सुरू. हांव पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल कारण उदक जें आसा पळय मोठे आनी आतां सांगता आय एम कमिंग आउट विथ अ सच ए स्कीम. आमचे डॅमा हेजे मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें. आय एम कमिंग आउट विथ दॅट स्कीम. म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही उदक साठोवपाचें. आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज अ वॉटर मॅनेजमेंट. वॉटर मॅनेजमेंट हें तत्व घेवन आमी काम करता आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता. आमगे डॅम जे आसा पळय विशेश करून सालावली डॅम आनी अंजुना डॅम ह्या दोनूय डॅमांनी कमीत कमी सालावली तर कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्या उदक उरतलें इन द मंथ ऑफ मे. जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचो ना उदक आसा काय ना उदक आसा की ना. सो पावस येता म्हणल्यार तुमचे कडेन प्रबंध नासतलो. एक्झॅक्टली दॅट्स व्हॉट आय से. थँक्यू. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय घेतले. ITIत प्रवेश घेवपी चलयां खातीर खास मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल येवजण 2026 सुरू केल्या. हे येवजणे खाला ITIत प्रवेश घेवपी चलयांक 100% शुल्क माफी मेळटली अशें मंत्रिमंडळाच्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच रेल्वे स्टेशनांचेर सुविधा उबारपा खातीर रेल विकास निगम लिमिटेड कडेन MOU कबलात केला. सुलभ इंटरनॅशनल CSR तत्वांचेर शौचालय बांदतलो आनी VBG राम येवजणेची आयच्यान कार्यवाही जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तातूंतले पयले डिसिजन जे आसा which is an memorandum of understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructure project in the state of Goa, RVNL. It is a MOU. वेरियस वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर जी स्टेटीत आसा ते आमी जसो NBCC बरोबर केला त्याच पद्दतीची वेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्या कडेन दिवन ते डेव्हलप करप ह्या बेसिसाचेर. रिनोवेशन मॉडिफिकेशन्स ऑफ द पब्लीक टॉयलेट थ्रू द आमचे सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान ती डेव्हलप करपा खातीर घेतलेली आसा. ऑन द CSR बेसीस ते करतले. वेरियस टॉयलेट्स आसा गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो 19 विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज अडॉप्ट केले
फ्रॉम द 1st ऑफ जुलै ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर जी रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ज्यो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आनी हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. मिनिमम वेजीस एज पर द मिनिमम वेजीस ज्यो डिसायड जाल्ल्यो आहा तो पर्यंत ठीक. डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता. ज्यो चलयो भुरग्यो ITI एडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीस आमी पूर्णतः 100% वेव करता. मॅक्झिमम चलयांनी हे ITI एडमिशन्स घेवचे जेणे करून आमी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे ही आमची संकल्पना आसा. केपेच्या बेतियाबाट वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा. यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच सिलिंडराची गाडी ह्या चिखलात आडकून पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. 3 म्हयने पयलीं वीज खात्यान भुंयगत वीज केबल घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो. मात भुंयगत वीज केबल घालून लेगीत रस्तो दुरुस्त करूंक ना. हे विशीं संबंधिताक जाप विचारले जाल्यार हे काम आपल्याचें न्हय भौशीक बांदकाम खात्याचें आसा अशें सांगतात. देखून ह्या सगळ्याक वीज खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला. चिवली हो साधारण फेब्रुवारी स्टार्ट केल्लो आनी स्टार्ट केले तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें अरे पळय खळी मारता त्यो फाटाफाट केबल घायले उपरांत फाटाफाट पुरवया आनी कवर म्हणून दामोर गेले पूण आयकिल्लें ना तुमी. हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें इलेक्ट्रिसिटी तो म्हणपा लागलो हें आपल्याक केबल घालपाचें. कसली केबल? इलेक्ट्रीक केबल पळय हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हें सांगलें पूण तो कितें म्हणटा तें दामोर घालपाचें काम आपल्यागेर न्हू तें PWDचें. आनी कितलेशे फावटी हांव सांगलां अरे ते PWD आपल्यागेर न्हू म्हणटा आपल्याक कांय सांगलें ना म्हणटाय. आतां हे केबल घालून जालें तेंगेलो? केबल घालून जालें. आतां कितली तेंप जाला केबल घालून केबल जालें? घालून जालें आतां 3 म्हयने जाले. 3 म्हयने पावस येयला. आतां पावसाक काय करपा मेळपा? हेजे फाटल्यान खणून तेमी ते सगळे दामोर घायलो. दामोर घातलो. फकत भित्या बाटान तितलोच उरला. कितली एरिया कितलो रोड सुमार ही आसा? साधारण 2 किलोमीटर वयर जातलो. सगळो फोडून दवरला तसो आसा? तसो आसा. आनी आयज एक कितें इन्सिडेंट जाला हांगा? आयज इन्सिडेंट म्हळ्यार ती गॅसाची सिलिंडराची गाडी येयल्ली लोकांक सप्लाय करपाक आनी आमची ते वटेन येयली ती पूण हिंगा परत बाजारांत वचपाक भायर सरलो तेन्ना रोमन आसा भितर वचून आसा आनी सगळे सिलिंडर खाली केल्ले आसा आनी भायर सरलो आनी फोटो काडलो. म्हणटकीर अशे तरेन हे लोकांचे फाटल्या दिसा कोणा एकल्या पांयां फातर भरलो हिंगाच हे कवर मारलो पळय आसा तेगे पांय चिरपा पडलो. एक दीस मुगे गाडयेचो टायर फुटलो. अशे कितलेशे लोकांले टायर फुटून गेले पांय चिरले पूण गव्हर्मेंट सांगल्यार कोणूच लक्ष दिना डिपार्टमेंट. तुमची मागणी कितें आसा? हे जाता तितली बेगीन सारकी करची. जर दामोर जायना जाल्यार पासून बेत तरी घालचो. हे कितें कोणा अरे म्हळ्यार ते झसपी गाडी काडली न्हू हे कितें आतां कितें फातर पुरो म्हळ्यार आपूण हाल सकाळ करता म्हणपा लागले. आतां कितें आतां रातीचो कोण पळ जाल्यार कितें करतलो ताका लागून ताळे हांवें पुरयले लायले थिंगा कोण रातचो कोण आमचे पडोंक शकता कोण जे निसरता तेच जाता न्हू. मागीर आपूण हाल सकाळ करता जाल्यार केदों कोता ते खबर थिंग म्हणटा ते बंद केले. एगोर ते थिंग म्हणटा मरे ते जेसीबी ना न्हू त्या जेसीबी हाड गाडी काडली तेगे. आतां हे केबल घातल्या ते लायटीचे केबल? हय लायटी केबल. आमगे वाड्यार फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो फाणलेलो तो केबल घालपा जाय देखून फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर 2026 वर्साक आनीक आजून पर्यंत आयज जुलयाचो 1 तारीख जाली तरी पूण हेका दामोर पडोना आनीक आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता रस्त्या लागून. आमगे गाडी ते फोंडा पडटाय मनीस चलोंक नासता तवूय भितर पडटा कोण सायकल घेवन वता भुरगे पडटाय जायत जाण पडले आनीक आज पयस जाल्यार हे सगळी ड्रेनेज कशी जाल्ली आसा रस्त्याक
आनी हांव मागता सरकारा लागीं जाता तितल्या बेगीन हे आमच्या वाड्यार काम करून दिवचें. प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमकां येता वचपाक आमकां चड त्रास जाता कित्याक रस्त्यार म्हणल्यार उदक सगळें भरता तेन्ना कांय कळना कोण खंय आहा तो कळना. आतां भुरगीं वयता हेची सायकल घेता इस्कुलाक वयतात तेन्ना तांकां खबर आसना कितें आहा तें. तेन्ना तो उदकान आतां पडलें जाल्यार भुरगीं इस्कुलाक वचपाक बंद जातलीं. थंय आमकां प्रॉब्लेम जाता चड. आनी आमी कितें मोटरसायकल घेवन वयता तेन्ना आमकां कांय कळना तें खंय होण आहा तें. थंय आमकां चड प्रॉब्लेम जाता. येवपी 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर अलायन्सा वांगडा युती करपाची पक्षाची पुराय तयारी आसा अशें आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सांगलें. भाजपाक परतून सत्तेर येवपाक दिवचे न्हय हो आमचो मुखेल हेतू आसा. हाचे खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपा खातीर एकवट दाखोवपाची गरज आसा असो उलो वाल्मिकी नायकान मारला. मजगतीं ह्या विशीं बसका जाल्या उपरांतूच युती विशीं स्पश्ट जातलें अशें गोवा फॉरवर्डाचे दुर्गादास कामतीन सांगलें. 27 इलेक्शन कोण म्हणटा की 26 जातले म्हणून पूण जेन्ना जातले फुडले जे गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा इट इज नॉट जस्ट अ इलेक्शन, इट इज अ आयडियोलॉजिकल बॅटल अगेन्स्ट द बीजेपी. आणि ही बॅटल ऑल ओव्हर इंडिया चल्ल्याच टू सेफगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी. पूण गोंयान सुद्दां आनी एक बॅटल चल्ल्या टू सेव्ह गोवा इटसेल्फ. आम्ही पळयता की हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कसो गोंय काबार करपाक भायर सरिल्लो आसा. बिल्डर लॉबी, कॅसिनो लॉबी सगळे म्हणजे सगळे गोंयची जमीन, गोंयचे पर्यावरण आणि गोंयची आयडेंटिटी विकपाक काडिल्ली आसा. सो 2027 इलेक्शन इज नॉट जस्ट अनदर इलेक्शन की सरकार चेंज कसो करपाचो किंवा आमी पावरान कशे येवपाचे. भारतीय जनता पार्टी जर चुकून सुद्धा परत सत्तेर आयली जाल्यार आनीक फुडली 5 वर्सां ह्या पार्टीच्या हातान पडली जाल्यार गोंय उरपाचें ना. हो एक रिस्क आसा अँड दॅट इज अ रिस्क दॅट आम आदमी पार्टी इज नॉट रेडी टू टेक. सगळ्या पार्ट्यांनी आपले पार्टीचे सगळे सायडीक दवरून कोण लिडर आसा ताणें आपले सगळे पर्सनल कितें एम्बिशन्स आसा ते सायडीक दवरून सगळे गोंया खातीर एकठांय जावचें पडटलें. पूण टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग, आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें आसा पूण टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग दॅट वी आर ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायन्स with the other opposition parties of Goa in order to defeat the BJP comprehensively in 2027, the next election. काल सांगिल्ल्या भशेन काल ताणें एक मडगांव बायट दिल्ली की आमकां अध्यक्षान कळून आयलां की ताणें एक कितें तरी मेसेज धाडल्या वॉट्सॅपार 5 तारीख जावन मेळुया अशें म्हणून. सो विजयान ताका रिप्लाय केला शुअर म्हणून. आनी सांजचे एनसीपीचे ते कोण ताका मेळपाक गेले ताच्या बदल ताणें ताका मेसेज केल्ली की ते मेळपाक येवपाचें आसा. ओके म्हणून सांगला तांची मिटींग न्ही ती. सो आमकां जे ताणें सांगलें 5 तारीख जावन मेळया आमच्या अध्यक्षान सांगला ओके म्हणून ताका कळयलां इतलेंच. कितले सीट बीन अशें तुमी मागतले कितें डिसायड केलां? ते आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ठरयतली, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष ठरयतले. आमचो फोकस आसा रायट नाव ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक पुराय सगळ्या मतदारसंघांनी आमचे फेज वायज म्हणल्यार पयली फेजीन 15, सेकंड फेजीन 15 अशें करून आमी संघटना वाडोवपाचें आमचें काम चालू आसा. तुमी पळयलां आसतलें अपॉइंटमेंट्स एक जायत आसात. त्या भायर कॉलेजीच्या भुरग्यांची इलेक्शनां सुरू जाल्यात. तुमी काल पयली कॉलेज हायर सेकंडरी जी आमी जिखल्या ती तुमी पळयली आसतली. सो बेजिकली भर आसा आमचो संघटनेचेर उबे करप, कारण संघटना आसल्यार निवडणुकीतून मुखार वचूंक शकता. आनी आज विजय बाबाचें अशें आसा की सगळे 40 मतदारसंघात आमचे फॅन फॉलोईंग आसा बाबा अध्यक्षाचे. आनी एक प्रोएक्टिव्ह लिडर, वॉयस ऑफ द व्हॉइसलेस म्हणल्यार जाता. म्हणल्यार वॉयस ऑफ द व्हॉइसलेस विधानसभेन प्रत्येकाचो आवाज वयर काडटा आनी सोक्ष लावन तडेक लायता असो आमचो एक अध्यक्ष आसा. सो ताजो लेवरेज घेवप ताच्या नांवाचें आनी पक्ष संघटना वाडोवप हाचेर आमचो भर आसा. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात मालपे उडपीच्या वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संदीप सलायमाक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्याचो पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केले उपरांत सध्या खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक मंगळारा सुमार 10 वरांचेर उक्ताडार आयिल्ली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कॅसिनोंतल्यान एके अनवळखे बायले वांगडा कळंगुटे रिसॉर्टांत गेल्लो. पंचनाम्या वेळार पुलिसांक घडणुके सुवातेर सिगरेट आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळिल्ल्यो. संदीपान कॅसिनो आनी हॉटेलांत बरोच सोरो पियेल्ल्याचें पुलीस चवकशेंत दिसून आयलां.
आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.